आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे. नमस्कार. आजा संडेच्या ह्या सत्रात म्हळ्यार प्रश्न तुमगेलो उत्तर आज आले. ह्या सत्रा भितर तुमकां सगळ्याले पुनश्च एकदा मनापासून स्वागत करता. आजा लोकांना प्रश्न उत्तर दिवंक तुम्ही आज आमगेल्या स्टुडियोत येयलात. तुमगेले खूप मनांतल्यान स्वागत करते आसा. नमस्कार नमस्कार. ह्यासाठी तुमकां खूप खूप आभार बी मानता. हाय तुमकां नमस्कार आनी सगळ्या प्रेक्षक लोकांक बी नमस्कार. आणि नमस्कार करता करता पयलेच आमी सुरू करून सोड्या कित्याक काय म्हणल्यार खूप टायम काडत नाका. लोक वाट पळयतात. लोक वाट पळयतात ते बरोबर आहे. हाय त्याला डायरेक्ट प्रश्नाक हात घाले आता. हाय प्रश्नाचेर प्रश्न हात घाला डायरेक्ट. हां तर पहिला प्रश्न असा आजा राजेश नाईक सिद्धराच्यान लोक स्वदेशी वस्तूपेक्षा विदेशी वस्तू खरेदी करूक जास्त आवड दाखयतात कित्याक? स्वदेशी वस्तू खरीद करचे पेक्षा विदेशी वस्तू खरीद करतात. परदेशी वस्तू खरेदी करूक लोकांक जास्त आवडटा कित्याक? विदेशी वस्तू खूप आवडटा तांकां अशें म्हणत आस न्ही पयलीं लागून आमगे लोकांनी कित्याक स्वता भायले पेक्षा लोकांक भायलेच बरें दिसता म्हणून. तशेंच म्हण जाल्ला स्वदेशी आवडना विदेशी आवडटा म्हणल्यार स्वता भायले पेक्षा लोकांक भायलेच बरें दिसता अशेंच ते हें उत्तर. बरोबर आजा उत्तर बरोबर दिल तुवें. दुसरे प्रश्न आसा तेजस कोळंबकर. आजा वळखीत दिसता मात्र प्रश्न येतलो म्हाका. आजा हांव राजू कोळंबकराक चलक माजळच्यान तेजस कोळंबकर. तो म्हणटा सरकार लॉकडावना टायमाचेर सरकारान आमकां 500 रुपये दिले. आजा ते आमकां पावत काय विचारता. म्हणल्यार येवन पावता का तांकां खर्च करून पावता? खर्च करूं पावता का म्हण. कित्याक खर्च करूं जाय? दोन गेल्या 10 वर्स म्हणल्यार दोन घेवना ते 500 रुपये तशें दोन घेवचे. आनी अकस्मात ते 500 रुपये खर्च करूं जायनात आनी खूब कमीत पडटा म्हणल्यार तुज्यान जायना जाल्यार म्हाका दिवन सोड. आज्या दिल्या हरकत ना. म्हाका दिल्या जाता. मातशे कडेन दवरील आनी बँका दवरील समत ते. हय बरं. आजा तिसरे प्रश्न आसा मोहम्मद समीर शेख मल्लापूरचे. हेमी सौदी रावता खंय. हेमकां बी खाजुरा पाकीट हाड म्हणून सांगू हरकत ना तुका. गेल्या पटी एक राणेक सांगितलं तुवें. हय 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 दोंगा पाकी कोणी तरी एक जण हाडटलो. हो हाडिल्या पुरो. हय कितें चल्ला? मोहम्मद समीर शेखान विचारला दोग जाणां झगड्यात तिसऱ्याला फायदो म्हणटात जाल्यार 2 MLA झगड्यात कोणाला फायदो? अधिकारी लोकांलो. अधिकारी लोकांना कसं नाजा? अरे हे 2 MLA जर तर हांय केल्ले तुवें केल्ले हांय केल्ले हेतू झगड्यातूच उरले. अधिकारी लोकांक सांबाळटलो कोण? तेमगेल खावन घेवन व्हरता आनी मागीर. हे बरोबर आजा तूं उत्तर बरोबर दिला. मला कारभार सध्या त्यात घडते आसा आनी चुकतल कोणा सांग? आमच्यातले बाबा गरीब लोकां चुकून वयतले कितेंच ना. आमी सगळे गरीबाक काय ना. बरो प्रश्न आसा. समीर शेख मोहम्मद समीर शेख बरो प्रश्न आसा. बरें उलयलें तुवें. तूं कारभार बद्दल तूं खूब इतले आवड आसा आनी खूब इतले तुका ज्ञान आसा म्हण जालो. कारभार बद्दल खूब सौदीत रावता जाल्यार कारभाराची तो माहिती घेते रावता. हरकत ना बाबा. बरें कर राव. सुरक्षीत राव. त्यानंतर प्रश्न आजा राजेंद्र रायकर भांडी शिट्टा बाट नंदन गद्दा. आजा प्रश्न विचारला कोंकणी भाषेत विचारला ना हिंदीत विचारला. हिंदीत विचारला. प्रश्न असा जो पहनता है वो खरीद नहीं सकता और जो खरीदता है वो पहनता नहीं. म्हळ्यार जो घाण घेता पळय तो खरेदी करू शकना खंय आनी जो खरेदी करता तो घाण घेयना खंय. कितें सांग? कितें हिंदीन उत्तर दिवं ताका? हय कफन मड्यार घालचो कपडो. मड्यार घालचो कपडो. हय हय रे हय मड्यार घालचो कपडो. जो कोण खरेदी करता तो घाण घेना आनी जो कोण घाण घेता पळय तो खरेदी करूं तुज्या कडे मेल नंतर हाडप न्ही. तो तेज पयलीं हाडटात. आनी आजा तूं सडीत हाडचोच नाका. कोण म्हाका पयलेच घेवन दवरलां. म्हाका कोणी हाडचेच नाका नाका रे आजा. तूं सडीत नाकात. म्हाका जोत्रान आमगेलो कार्यक्रम बंद पडटा. मागीर जोत्रान धापून घायल्या पुरो म्हाका. आनी त्यानंतर प्रश्न आजा अमोल नाईक पुण्याच्यान घराची खिडकी भायल वाटच्यान उरता की भितर वाटच्यान उरता? घराची खिडकी उरता ती खंयच्या कातल्यान उरता? वंटीक उरता. हय ती खंयच्या कातल्यान उरना. भायल वाटच्यान उरना भितर वाटच्यान उरना. वंटीक उरता. वंटी कातल्यान उरता. म्हाका घुसपटो विचारिल्लो दिसता न्ही. बरो आसा. हाज्या सटवे प्रश्न आसा अथर्व नाईक सानमुडगेरच्यान. तेणें दिला हाज्या उदकाक H2O म्हणटात. सायंटिफीक
प्रश्न असो उदकाक खंय H2O म्हणटात तस जाल्यार सोऱ्याक कितें म्हणचे 2 HP 2 HP म्हणल्यार कितें आजा हां 2 घोड्या पॉवर हॉर्स पॉवर 2 हॉर्स पॉवर हे मारले नंतर 2 घोड्याचोच पॉवर येत ना हय 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 2 HP म्हण हय. सोरो म्हण नाकात सोरो म्हणटा पुन्हा उदकाक H2O म्हणल्यार सोऱ्याक सोऱ्याक 2 2 HP 2 HP म्हणचे त्यानंतर प्रश्न आजा प्रीतम नाईक साखरावाडा ननगद्दा सकरावाडा सकरावाडा हय सकरावाडा हय वाडा आसता सकरावाडा ननगद्दा सकरावाडा पहिले साखरी वाडा म्हणून उरतलो तो गोड आता सकरावाडा म्हणून सकर झालं असतं थंय हां आफ्रिका भितर एक पोराल जन्म जाता जाल्यार त्या दादल्या बाळशाला दात खंयच्या रंगाचे उरतले म्हणजे आफ्रिका सगळे लोक काळे न्ही तशें म्हणून तेणी विचारला कितें जाला अशें जातल बाळशाले दात कसले कलर उरतल का म्हणतो हय जाल्यार बाळशाला दात खंयच्या रंगाचे उरता काय म्हणटा तो जाल्ले बाळशा जर तर दात उरत आशिल्ले हां पहिले आतां हॉस्पिटलात जाता ते पहिले वैजीड म्हणटाले तकलेचेर मणेकान मान उडयत आशिल्ली दात येईल ते राक्षस उरता राक्षस उरता काय हय, हय. बाळशा दात येनात कसले कलर येना ताका मागीर थोडे दिसान मागीर दात येतात अच्छा त्या नंतर प्रश्न आसा रुची आणि रिया साळुंके वैलवाडा खारगेचे पण सध्या ते फोंडा गोवा भितर फोंडा रावता फोंडा ती फोंडा परती रावता. म्हाका पयले पट्टी ते काजू बियाणी हाडून दिल्ली मूर्ती हाडून दिल्ली हाण दिल्ली हय ल्हान ल्हान पोरां बरी पोरां गोड पोरां तेमगेलो प्रश्न आसा शाळेत ते मग शाळेत वयता खंय शाळेत वयताना दालपोर येतात दालपोर व्हड हात रुमाल घेवन येता खंय हां 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 आनी बायलपोरा बारकेलो हात रुमाल व्हरता खंय तेगेलो मम्मी बी तेमकां बारकेलो हात रुमाल दिता खंय व्हड दिन खंय कित्याक काय म्हणटा दालपोरा व्हड हात रुमाल व्हरतात हय आनी बायलपोरा बारकेले बारकेलो व्हरतात दालपोरा नाक खूब गळटा न्ही तशें म्हणून व्हड दिता उरतले तेमकां थंडी जाल्यार बायलपोराल नाक तितलें गळना न्ही बारके बायलपोराल नाक कमी गळटा अशें हय तशें म्हणून घेवन ते इतलो व्हडलो तुवाल घेवन खंय न्हांवू वयचें आसा ना न्ही ते दवरून घेया बारकेलो तर मम्मी दिता ते बरें करून दवरून घेया हां आनी बरें कर रवा बरं आजा त्यानंतरच अर्पिता हळदणकर म्हापसांतल्यान 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 गोंयच्यान जास्त प्रश्न येयला चड प्रश्न येयला ह्या फाटीक हां 18 दिवसात 18 शेवणी 18 घुटेर बांदतात जाल्यार एक शेवणे एक घुटेर बांदूक कितले दिवस घेतले 18 शेवणी 18 दिसां भितर 18 गुटेर बांदतात हय एक शेवणे शेवण्याक एक घुटेर बांदूक कितले दीस लागतले कित्याक बांदूं जाय तेणी गुटेर बांदचे नाका एकडेच उरले नंतर आनी कित्याक गुटेर बांदूं जाय खंय रुवत न्ही ताका कोणाला गुटेराक वचूं जायना खूब लोक असं म्हणल्यार एका बाबा घर बांदून घेवन बरें कर रावचें एकड्या खातीर कित्याक घर हे बी बरोबर म्हणजे घुटेर बांदची गरजच ना गुटर बांदची गरज ना एकूणच म्हणटा आनी तो खंय वचूं शकता काही वचू शकता हय ते आहे बरं राजा त्यानंतरचा प्रश्न असा प्रसाद व्ही साळुंके अस्नोटी कारवार त्यामुळे प्रश्नाचं नाव घे नाव येतो भितर थोडंसं पॉलिटिकल प्रश्नाचं ह्या प्रश्नात आमकां नाका तो नाव घेवचें नाका कोणाले त्याने प्रश्न विचारला कोविडा टायमार एक माजी शासकान ऑक्सिजन दिल्यार हल्लीच्या शासकान ॲम्ब्युलन्स दिलं खंय जर माजी शासकान जेवण दिल्यार हल्ली शासक किती दित आशिल्ले संडास बांदून दी म्हण माजी शासकान जेवण दिल्यार हालीं संडास बांदून दिवचें म्हण जालें ना आनी कितें जालें तेणी ऑक्सिजन दिल्लें तेणी ॲम्ब्युलन्स दिली आनी ते म्हणल्यार ऑक्सिजन दिलें जालें ना जाल्यार मेल ना जाल्यार हाडटले उरतल्याक ॲम्ब्युलन्स म्हणून जेवण जालें नंतर मागीर झील नंतर खंय वयतले संडास बांदून दिवचें प्रसाद साळुंके अगदी योग्य उत्तर तुम्हाला प्रश्नाक मेळिल्लें तुमकां दिसता माझ्या त्यानंतर प्रश्न ललिता एस कुर्डेकर होसाळी ह्या पट्टी बायलांक खूब विचारला दिसता न्ही प्रश्न बायलान खूप विचारला हां हां कितें विचारला कुर्डेकर होसाळच्यान आणि ते सध्या रावतले सावड्ड्यात गोवा गोवा हां म्हणजे आम्ही कार्यक्रमात गोवा रावतलो लोक खूप भायर रावतलो कारवारात रावतलो अभिमान अभिमान भाशेचो कारवारात रावतलो लोकांपेक्षा अजब भायर रावतलो लोक सौदीर रावतलो लोक हिंग रावतलो लोक पुणा रावतलो लोक मुंबई रावतलो लोक हे लोक जास्त पळतात अभिमान भाशेचेर अभिमान भाशेचेर अभिमान भाशेची गोडसाण भाशेचेर अभिमान आनी आपलं हे माय पाण म्हणटा पळय ते उरता भाशेचेर तशें म्हणटा ते उरूं जाय कितें विचारलें तेणी तर प्रश्न असा आता तुमगेलो कैलास होड का महादेव होड ललिता कुर्डेकराला प्रश्न असा कैलास होड की महादेव होड कैलास बी होडणी आनी महादेव बी होडणी हां श्रीकांताल व्हडले चेड्याल नांव रमाकांत होड रमाकांत होड हय मागीर कैलास आनी मागीर महादेव अच्छा पहिले रमाकांत नंतर कैलास आणि ते नंतर महादेव हय 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 दोगी लोक होडणी रमाकांत होड ललिता कुर्डेकर
तुमगेलो प्रश्न खंयचो आशिल्लो आज्यान खंय पावयलो कितें जालें ना काय जालें ना आमकां कळ्ळें ते ललिता ताईक आनी म्हाका कळ्ळें हां हां बरें त्या नंतर प्रश्न आसा आजा राहुल नाईक देसाई वाडा सदाशिवगड ताका प्रश्न आसा आजा लोक बँकाचेर विश्वास दवरन बँकात लाखो करोडो रुपये दवरतात हय जाल्यार बँकवाले 5 रुपयाचो पेन सुद्दां बांदून दवरतात कित्याक लाखो करोडाचो विश्वास दवरून आमी बँकात दवरतात हय. आमगेले अकाउंट खंय उरता बँकात उरता बँका उरता बँकवाल्या अकाउंट आमचे कडेन उरता ना बँकवाल्या अकाउंट खंय उरता बँक तेच बँकवाल्या अकाउंट उरता खंय हय उरता खंय हां. हां कळ्ळें तेच ते तशें म्हणून तेमी पेन्ना बांदून दवरतात जय म्हणजे आनी अशें बी कितें सांग ल्हान पोर हेकात ताकात वतनीत म्हणून पयलीं आमी पांयां दोरी बांदून दवरताले हय हय तशें पेन हेकात ताकात वतनीत म्हणून तेमी दोरी बांदून दवरले दिसता बराबर उरतलो आजा तुगेलें उत्तर मागीर आनी त्या नंतर प्रश्न आसा आजा अखिलेश अनिल शेठ खारगेच्यान तो सध्या पुणा रावता खंय हे बी भरपूर भायर रावतो लोक हाजे खूब प्रोग्राम पळयता आसा आमगेलो पळोवपाक पुणा रावतात हां तिने बी प्रश्न विचारला आजा हिंदी भितर विचारला कितें म्हण ऐसी कौन सी चीज है हां जो सुखाते समय गिल्ली हो जाती है अशी खंयची वस्तू आसा जी सुकेत असताना ओली जाता तुवालो न्ही तुवाल कसं काय नाजा आतां हांव आतां न्हांवन येता हां. तुवाल्यान कितें सुको लागता न्हांव माते बी आमगेले माती सुकेतना तुवाल तुवाल ओलो जाता. जाता ना. हय 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 हय, तुवाल हो. एकदम एकदम राईट आन्सर आजा बरे बरे प्रश्न आसा आजा कितें उलयचें आसा अजून 2-3 प्रश्न उरले आमगेले कोणाक उलयचे शेत उलयचे कितें आसा म्हण उलोवंक कितें आसा उलोवंक कितें सांग म्हाका कोविडाचें कितें कोविडाचो चलते आतां मात कमी जालें न्ही कमी झाला हय हय आतां परत सोमार मंगळवार बुधवाराक परत सकाळी 8 ते 12 वाजे म्हणल्यार परत सगळे दुकानाक गरजेची वस्तू घेवंक परत हे दिलें न्ही परमिशन दिलें आयच्यान आज परत DCन हें केलें खंय ऑर्डर केलें खंय आनी हे मुख्य म्हणल्यार सांगचें म्हणल्यार हे कितें सांगू केलो हे परीक्षेचे 12वी परीक्षा ना हां 12वी परीक्षा ना 12वी परीक्षाच ना आनी मॅट्रिका परीक्षा दवरलात हय आजा ते गोंयांत मॅट्रिका परीक्षा कॅन्सल केल्ली न्ही हय हय हिंग मॅट्रिका परीक्षा आनी ते गेल्या फावटी म्हणलें ते गोंयांत ह्या फावटी मॅट्रिका बसला जाल्यार पास जाता मुखाल वर्सा IAS IAS करता हय म्हणून हिंग आतां 12वीची परीक्षा जर तर रद्द केल्यार मॅट्रिका परीक्षा दवर मुखार कशें पोरालें शिक्षण कशें आतां कळ्ळें आजा कळ्ळें तुका हे तुवें म्हणिल्लें पळय गेल्या फावटी हां हा मॅट्रिका बसला जाल्यार ह्या फावटी पास जावन वयता आशिल्लो तशें पूण ह्या फावटी मॅट्रिका पयस मुद्दम दवरला तेमी म्हाजे खातीर हय हां म्हाजे खातीर हांव बसनीच म्हण तूं बसूनीच म्हण अजिबात बसना हांव हे ते आनी एक सांगता तुमकां एक पकाण जालें सांगता आतां हिंगा आमगेले हिंगात आमगे चिकन विकता चिकन हेजे हां, हां, हय जालें मागीर हांव गेले नंतर म्हाका कितले किलो दिवूं काय चाल म्हाका 2 किलो दी हय म्हणल्यार गेलो भितरल्यान गेलो भडक्कन धरलो हाडलो आनी मारलो पळयल्यार 2 किलो करेक्ट करेक्ट सारकी 2 किलो हेकात ना तेकात हां हय मागीर म्हाका विचारचें पडना हांवें म्हणलें बाबा तूं कोंबी हाण घेवन मापून घेवन वजन करून घेवन सांगता का कोंबीत आपल्याला वजन इतलें आसा म्हण सांगता का म्हणून कितें म्हणलें न्ही तो आसूं लागलो न्ही अरे पळय तूं ते कोंबेन सांगू जा म्हणून जालें ना बाबा हा 2 किलोची म्हाका व्हर नाजाल्यार हो वचून सांगता आसता 2 किलो 2 कदम आगे 3 किलो 3 कदम पिचे म्हण केला हे 2 किलोचे मुखार येता का म्हणून घेवन हां कशें सांगील गेलो भडक्कन धरलो हाडलो आनी पळयल्यार 2 किलो फाक बिक काडना 2 किलो पाक काडला तर 2 किलो एक्सपिरियन्स होते तुमकां तितले ते अनुभव अनुभवाचेर म्हणटा अनुभवाचेर सांगू जायना उरत बी म्हण मात ते आश्चर्य दिसलें म्हाका हांव समजलो कुकड बी सांगतात हांव कोण म्हणून हांव 2 किलोचे हां आतां पयलीं आमकां हा 3 वर्सांत जालो हा 5 वर्सांत जालो हा 8 वर्सांत जालो हा 2 किलोवाच जाली म्हण सांगता का म्हण हां हय हे घे प्रश्नच घे तूं आज म्हाका कित्याक म्हाका गडबड आसा रे म्हाका मात्र वचूं जाय आजा चला त्याच्यानंतर एक गोष्ट सांगला एक दिव्या कुडतरकर कारवारच्यानं त्याने बरयला आजा तुमगेलो कार्यक्रम आनी न्यूज आमी कायम पळयतात हां पळया मागेली 4 वर्साची चली आसा चलेल नांव सांगलां ताई तुवें दिव्या ताई चलेल नांव बी सांगूं जाय आशिल्लें 4 वर्सां चली आसा ती तुमगेली खूब फॅन आसा फॅन म्हणल्यार अभिमानी अभिमानी तुमगेली आवड आसता आवड आजाला आवड आसा गोंयची म्हण फॅन म्हणल्यार गोंयची फॅन न्ही ताका तुमगेलो खूब आवड आसा आनी ती चली मागेल चली कार्टून पळयचे पेक्षा आजा संडे कार्यक्रम पळोवंक जास्त पसंत करता
हरकत ना कार्टुनापेक्षा वयर आस म्हण जालो नाही कार्टुनापेक्षा हय हय जाऊ वयर आसवून झाला हय, आजा हय, हय त्याने प्रश्न विचारला दिव्या कुडतरकरांना लहान पोराला दात पडतात ते नवीन दात येऊ जाय म्हणून पडतात जाल्यार म्हातार माणसाला दात कित्याक पडतात प्रश्न बरो आसा हय. लहान पोराले दात पडले नंतर लक्षण कितें सांग ताका ताका नवीन दात येतात म्हणून आनी म्हातार लोकांना दात पडले नंतर लक्षण कितें सांग कितें? बगी वयता म्हणून आता म्हातार बघी वयता म्हण मागेल एक पडले ना आज तू वाचून रे इतलं बगी वतना इतलं बघी वाचून त्यात म्हातार लोकांले दात पडले नंतर तो बगी वयता म्हणून अशें अर्थ ताचो गेला तू वचू लागलोत म्हणून बरं आजा तुगेला आवडच्या विशयाचो प्रश्न येयला हिंगा आता कितें अच्युत के गौडा बैतकोलच्यान हां हां त्याने प्रश्न विचारला सोडात पिवच बरो का उदकात पिवच बरो ग्लासात पिवचो बरो ग्लासात पिवच बरो सोर उदकान पिवचो का सोडान पिवचो ग्लासान पिवचो खूब बरें न्ही हय, ग्लासान पिवच बरें कितें घालून म्हणून ग्लासान पी ग्लासान पी. बाटली तोंडा लावला नंतर मागीर पिंडाक जाता तो हय हय हे बाटली तोंडा लावून पिवची बरी न्ही बरोबर त्या नंतर हाच्या लास्ट प्रश्न हो नेहा देसाई केरवडच्यान बायल सद्दां किरकीर करता तसं जाल्यार त्या कोण चेडवान ती चाल चेडवान विचारला नेहा बायल देसाई मनशान विचारला. बायल मनशान विचारला हय. बायल मनशान विचारला हां हां बायल सद्दां किरकीर करता खंय हां. त्या बायलेल घो त्या बायलेक कितें करतलो करतलो आनी कितें केलें कर्मा भोगतलो आनी हाज्या तेणे प्रश्न विचारला हां हाज्या हां तर तुका जर अशी बायल मेळ्ळी हां. तस जाल्यार तूं कितें करतलो ओगीत जायन जालें गोश्टीक आशे दाखयनाका रे म्हाका ओगीत लोकाल बायल म्हाका ओगीत आशे दाखयनाकात कितें बरें कितें सांगा मातार काळाक आनी मागेली उरू उरू कोणी चालते नेहा देसाई केरवडच्यान बरें प्रश्न चालला आजा लग्न करूं सोदता हांव काय करनाशिल्लो सोडून दितालो हाज्या ह्या वयात आतां कितें करतलो हय बरोबर बरें हाज्या आज 15 प्रश्न घेयला आमी आज खूब गेली जास्त मग पहिले आम्ही 10 प्रश्न घेतालो 2 एपिसोड गेल पटी 15 प्रश्न खूप येऊ लागला दिसता न्ही? प्रश्न खूप येते असतात हय आनीक हो सांगतालो म्हाका तुमगेलो न्यूज वाचतलो हां. एकच प्रश्न 15 लोकांनी विचारलो खंय कितें तें हाज्या ताती पयली का कोंबी पयली का म्हणून हय 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 खूप लोकांना तोच प्रश्न येयला आमी घेयला तशें घेयला ना तो हाज्या सगळ्यात कॉमन उत्तर हांव उत्तर दित ताका सगळ्यात कॉमन उत्तर ते हय. 15-16 लोकांना तो प्रश्न विचारला ताती पयली का कोंबो पयलो ना कोंबी पयली का ताती पयली हय हेच तो प्रश्न खूप मागीर लोकांनी विचारला हांव तेमकां सांगता आपूण पळया कोण पयलेत पळय ते पयले बा बा घे घे केले नंतर कोंबी धांवन येयली तर कोंबी पयली ताती तर मुखार येवन तुमगेली ताती मागीर बरोबर उत्तर आलें तुमगेले हय. कॉमन प्रश्न आशिल्लो आनी तो ह्या बाब- तो बाब- घेवचें हो बाब, तो हे सांगतालो. जाल्लो तर अरे तो हाज्या दिसना खंय गेला कोण तुमगेलो तो न्यूज वाचतलो पयलो वाचतालो मरतो पोरू न्यूज बद्दल आसा हाज्या तुझ्या कामात बिझी आसा तर बाकी सगळें सांबाळचे पडटलें सगळें हां 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 हाजे ते नंतर तुमगेलो आतां वेळ जाली आमगेली प्रश्न तर सरलेलो आसात आयच्या भागांतल्या 16 प्रश्नां पैकी आसा कोणा प्रायज दिवचे कोणा प्रायज दिवची हय 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 कोणा प्रायज दिवची तुमी दिवचे हय राजेश नायक सिद्धार्थ आमगेलो प्रश्न आशिल्लो स्वदेशी वस्तूपेक्षा विदेशी वस्तू खरेदी करून लोकांक कितें आवडटा बरोबर दुसरो प्रश्न तेजस कोळंबकरालो सरकारान लॉकडावनात 500 रुपये दिल्यात खर्च करून पावतलो का म्हण त्यानंतर तिसरे प्रश्न आशिल्लो मोहम्मद समीर शेखालो सौदींतल्यान 2 जाणां झगड्यात तिसऱ्याला फायदो म्हणटात ते आमगेल कारवार बद्दल सांग कारवारा बद्दल हा चौथो राजेंद्र आयकर भांडेशिट्यावाला प्रश्न आशिल्लो जो पहनता है वो खरीद नहीं सकता कफन हय हय हे मड्यार घाल माडार घालचो कपडो पांचवे प्रश्न आशिल्लो अमोल नाईक पुण्याच्यान घराची खिडकी खंयच्या घातल्यान उरता त्यानंतर अथर्व नायकाला प्रश्न आशिल्लो उदकाक H2O म्हणटात तर जाल्यार सोऱ्याक कितें म्हणचे हांवें सांगिल्लें ते 2 HP हय 2 HP प्रितम नायकाला प्रश्न आशिल्लो साखरेवाड्याच्यान आफ्रिका भितर ल्हान पोराचो जन्म जाला दाताचो रंग कसलो उरतलो दाताचो रंग कसो दाताचो रंग कसलो उरतलो त्यानंतर रुची आनी रिया साळुंकेल प्रश्न आशिल्लो रुमाला वयल्यान हात रुमाला वयल्यान हात रूम लावयल्यान दालपोरा खोड आनी बायलपोरा बारीक हात रुमाल कित्याक दितात अर्पिता हळदणकराला प्रश्न आशिल्लो म्हापसांतल्यान 18 दिवसाक 18 शेवणी 18 घोटेर बांदतात तेजे बद्दल एक शेवणें
एक लिटर मध्ये किती दिवस घेतले? हां. अशें ह्या प्रश्नाक उत्तर कितें सांग? कितें 18 दिवस. 18 दिवस आणि तू उदळ कित्याक खर सांगलो? हा ते आज आमगेले कितें मजेक सांगप न्ही ते. हां बरं तसं जाल्यार 10 नंबरचा प्रश्न आशिल्लो हाज्या. कोविडा टायमार माजी शासकान ऑक्सिजन दिल्यार हल्ली शासकान एम्ब्युलन्स दिले तेजे बद्दल आनी जेवण दिला कितें दिता आशिल्लें? हां. त्यानंतर 11वे प्रश्न आशिल्लो ललिता कुर्डेकारालो सॉरी कैलास होडका महादेव ओड. 12वे प्रश्न आशिल्लो राहुल नाईक देसाईवाडाच्यान लोकां बँकवाले पेन बांदून कित्याक दवरतात? ओके. तो तेमकां प्रश्न आशिल्लो. 13वा प्रश्न अनिल शेटाला खारगेच्यान आशिल्लो कौन सी चीजें जो सुखाते समय गेली तुझी टॉवेल म्हणली. त्यानंतर दिव्या कुर्तडकरालो कारवारच्यान प्रश्न आशिल्लो म्हातार लोकांक दात कित्याक पडतात? अच्युत गौडाला प्रश्न आशिल्लो सोरो ग्लासा सोडात पिवच बरो का उदकात पिवच बरो? म्हाका ग्लासात तुका उत्तर पयलें म्हाका. नेहा देसाई केरळच्यान प्रश्न आशिल्लो तुका आशे दाखयला. हे हेतू भितर पयले नंबराचे प्रश्न आसा. ते नंतर हो सोरो केतूत पिवचो एक. पयले नंबरा प्रश्न खंयचो? पयले तो कोण खारगेच्यान का खंयच्यान सिद्धार्थच्यान कोणी विचारलो पळय. हां स्वदेशी वस्तूपेक्षा विदेशी वस्तू खरेदी करूंक लोकांक कितें आवडटा? राजेश नाईक सिद्ध म्हणजे हो प्रश्न तुका आवडलो? हो एक आनी तो एक सोऱ्याचो सोर सोडान पिवच का उदकान पिवचो? हे दोना पैकी एक फायनल करतलो जाल्यार हो पयलेच राजेश नायकाला. हय. अभिनंदन राजेश नाईक. तुमचो प्रश्न आजान बक्षिसासाठी सिलेक्ट केल्लो आसा आनी तुमकां मेळटले चंद्रगिरी नेचर क्रू प्रस्तूत 1000 रुपये किमतीचं एंटी रेडिएशन चिप. एंटी रेडिएशन चिप म्हळ्यार जे मोबायला पायान रेडिएशन जाते सध्या आता 5G रेडिएशन वाढते असं लोक ऐकता पळय आजा. हय बरोबर. रेडिएशना पायान लोक शीक पडते असं म्हणून त्यानंतर मोबाईल येईल नंतर घर शेवणी आशिल्ली पळय आजा पहिले. घर शेवणी कितली आशिल्ली? हय 18 दिसा 18 कुटेरबांची. हय. आता मोबाईल येईल नंतर उरली कमी झाली पळय. हे केजेन रेडिएशनान कमी झाला. मोबाईलाचे टावर रेडिएशन आहेत पळय ते रेडिएशनान कमी जाते असं. रेडिएशन वाढते गेल्यानं मनुष्याला आयुष्य कमी जातं, शिकपण वाढतं. आता एक चंद्रगिरी नेचर क्लब त्या दिवशी ते प्रस्तुत ते मोबाईलाचं रेडिएशन कमी करता. हा ते मोबाईलात घाण दवरचे. मोबाईला फाटलं असं लायलं जाल्यार बाजा मागेल मोबाईल काय लायला असा भाई म्हाका बी मेळेल एक दिलं तेणी. तुका बी एक दिता फाल्यां. माझे कडेन मोबाईल ना रे. मोबाईल ना जाल्यार मागीर काय ना. अशेंच घरा कडेन दारां बी लावन दवरूं जाल्यार दारां लावन द्यायला तर काय प्रॉब्लेम ना. उमरा लावन दवरची वर स्वस्तीक बिस्तीक लायता पळय तशें. हांवें मागील मोबायलाक लावन दवरिल्लो आसा. हेजेन कितें जाता मोबायलाचो रेडिएशन आसा हो 90% कमी जाता. हय बेस्ट आसा बाबा. राजेश नायक हे तुमकां प्रायज मेळिल्लो आसा आनी तुगेलो एड्रेस धाडली त्या एड्रेसाचेर तुमी धाडून दितले न्ही ताका? बाय पोस्ट. हय बाय पोस्ट तुमकां धाडून दितले. तर राजा आयचो कार्यक्रम आमी हिंगाच सरया. हय सरया परत मेळया आमी मुखाल येताराक आजा बरोबर आजा संडे ह्या कार्यक्रमात. आणि कारवार न्यूज कोंकणी कायम पळयते रावा. कोंकणी भाशेचो अभिमान बाळगया. आजा तुमगे डायलॉग हांवें सांगिल्लो. भाशेचेर कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरा. बरेकर रावा, सुरक्षीत रावा, घरात रावा. आवय बापायन सांगिल्लो ऐकया म्हणटरी म्हाका याद येयली. आज हांव एक खंयचो बरो गव्हर्मेंट नोकरेंतल्यान रिटायर्ड बी जावन उरता आशिल्लो तेन्ना मागीर आवय बापायन सांगिल्लो आयकल्यार. आवय बापा सांगिल्लो आयकल ना? कितें सांगिल्लें तर आवय बापायन? तेंच आयकल ना न्ही. आतां कितें सांगिल्लें आयकलें हांव तुका सांगता आशिल्लें न्ही. आवय बापायन कितें सांगिल्लें म्हण तेंच आयकल ना. तेमी सांगिल्लें उरतलें हांवें आयकल ना. तुवें आयकल ना. हय तशेंच बरें कर रावा. कोणाक कागाळे वचनाकात आनी आरोग्यान बरें कर रावा. आरोग्य पयलें. खंय भायर वयता आसतना सोशल डिस्टन्स पाळा. तोंडा मास्क घालून घेया आनी हे रोग बी घरात येईल नंतर सगळे पयलीं येवन तुमी न्हावा आनी कपडे बिपडे भिजोवंक घाला. इतलें सांगतेत मुखाल आयतारा मेळ्या. सगळ्याक देव बरें करूं. नमस्कार. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.